गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी ताचें सरकार म्हादय न्हंयच्या विशयाचेर कितलें गंभीर आसा हें न्यायालयान दिल्ल्या निर्णया वयल्यान सिद्ध जालां. कर्नाटक राज्याक म्हादय न्हंयचें उदक व्हरपा खातीर मान्यताय दिवपी निर्णय हरीत लवादान दिल्लो. तो निर्णय केंद्र सरकारान अधिसुचीत करचो म्हूण कर्नाटक सरकार न्यायालयान गेल्लें. मात गोंय सरकारान राज्याच्या मागणेक विरोध करूंक नाशिल्ल्यान मुखेलमंत्र्याक गोंयकारांचो तशेंच म्हादय न्हंयचो कितलो मोग आसा हें गोंयकारांक कळ्ळां अशें प्रोग्रेसीव फ्रंटाचो हृदयनाथ शिरोडकार म्हणटा. ह्या सगळ्या नाटकान ह्या सगळ्या षडयंत्रान गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्दां इनवॉल्व आसा. म्हणून हो गोंयकारांचो घात. आनी गोंयकारांचो घात केलो तर कोणें? तर गोंयच्या सरकारान, कर्नाटक सरकारान आनी केंद्र सरकारान, तिनूय सरकार एक जावन गोंयचो घात केलो आनी म्हादयचो घात केलो. The prayer is not opposed by Mr. Arvind Datar, learned senior counsel, appearing on behalf of the state of Goa. म्हणजे आमचो कॉन्सल तें एप्लिकेशन अपोज सुद्दां केलें ना. आनी जस्ट बिकॉज ही हॅज नॉट अपोज दॅट एप्लिकेशन हें आज आमकां पळोवचें पडलें. इट इज द नोटिफायड ऑर्डर हॅज बीन नोटिफायड अवॉर्ड. म्हणजे आमचें सरकार खंयच्या लेवलाचेर पाविल्लें आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या गजालीन म्हाका अशें दिसता की हांगा मेजर फेलियर जर कोणाचो जर आसा जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो फेलियर आनी गोंयच्या एजीचो फेलियर. कारण आमी अशें जेन्ना इन्क्वायरी काडली तेन्ना आमचें अशें लक्षान येलें की सुप्रीम कोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाचो स्टँडींग कावन्सिलूच ना. म्हणजे गोंयचें कितें मॅटर आयलें की जप्प करून बाबा कितें बाबा तेजेर रिएक्शन दिवपाक जर कोणी आसूंक जाय जाल्यार तो मनीस ना आमचे कडेन. हांगचो एजी हांगा बसता आनी थंय सांगता की हे मॅटर तुका, तें मॅटर तुका, तें मॅटर तुका. सो अशा प्रकारचे अंधाधुंदीचो वेपार जो गोंय सरकारान जो चलयला, ह्या अंधाधुंदीच्या वेपाराक लागून आज गोंयकारांचेर ही पाळी येयल्ली आसा, जीवन मरणाची पाळी येयल्ली आसा. आतां अवॉर्ड मातसो गोंयकारांक कळूंक जाय म्हणून सांगता. अवॉर्ड कितें सांगता? कर्नाटकाक कितें कितें परमिशन्स दिल्या ते पळयात आं. कर्नाटक गव्हर्मेंट हॅज बीन ग्रांटेड म्हादय हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट. जे आतां पर्यंत लोक आमचे गव्हर्मेंट रडटाले पळय की इट इज नॉट हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट, इट इज नॉट इरिगेशन प्रोजेक्ट, फक्त पिवपाक लागून उदक डायवर्ट करता, पिवपाक लागून उदक शेअर करता. अवॉर्ड इज व्हेरी क्लियर. इट इज अ हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट. नंबर 1. ह्या अवॉर्डान अशें म्हटलेलें आसा की कर्नाटक गव्हर्मेंट कॅन डायवर्ट द वॉटर. अरे हाव कॅन यू डायवर्ट द वॉटर? वेन देर इज अ नॅचरल फ्लो, एक नॅचरल फ्लो जेन्ना एका रिव्हरचो आसता, यू कॅनॉट डायवर्ट इट. ओके, तुमी शेअर जर करपाचें कितें उलयल्लें आशिल्लें जाल्यार गजाल वेगळी आशिल्ली. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट शेअरिंग, यू आर टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट डायवर्टींग. वेन यू से इट इज टू बी डायवर्टेड, तुमी कॅनल्स बांदतले, तुमी डॅम्स बांदतले, हें सगळें गृहीत धरलां न्ही. आनी तुमी कॅनल्स आनी डॅम्स खंय बांदतले? तर म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन बांदतले, भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरीन बांदतले. ह्या सगळ्या हितून ज्या जाग्याचेर वायल्ड लायफ आसा थंय तुमी हें सगळें कन्स्ट्रक्शन करतले. सो आमच्या गव्हर्मेंटाचें आनी केंद्र सरकाराचें आनी प्रकाश जावडेकरान हांगा येवन सांगिल्लें ते इट इज जस्ट फॉर ड्रिंकींग वॉटर म्हणून. हांवें हांगा सिद्ध जाता की कितलें आमचें सरकार फटींग उलयलें, कितलो प्रकाश जावडेकर गोंयांत येवन फटींग उलयलो हें तेंची फटींगपणां धडधडीत हांगा दिश्टी पडटा. तेच्या नंतर हांगा म्हटलां द स्टेट ऑफ कर्नाटक इज परमिटेड टू डेव्हलप द म्हादय हायड्रो इलेक्ट्रीक पावर प्रोजेक्ट एट कोटनी फॉर हायड्रो पावर जनरेशन. हांगा पिवपाच्या उदकाचें खंयच ना. म्हणजे तुमी केलें कितें? गोवा गव्हर्मेंटान केलें कितें? न्हिदलां काय कितें? म्हणजे प्रोएक्टिवनेस जें आसूंक जाय आशिल्लें गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान टू प्रोटेक्ट गोवाज इंट्रस्ट. डायवर्शन जालें हें तें सगळें बरें आसा. ते थंय चॅलेंज करपाचें तुमी चॅलेंज केलां आसतलें. आमकां आतां तोय विश्वास ना की चॅलेंज खरोच केला की ना तो. कारण जेन्ना हो ऑर्डर येयलो टू नोटिफाय द अवॉर्ड, त्या टायमार आमचो मुख्यमंत्री सांगता की वी वील चॅलेंज दॅट ऑर्डर म्हणून. पूण आज तुमी चॅलेंज करपाक पावलेत ना, हांगा नोटिफाय जालें. सो कर्नाटकाचे लोक, कर्नाटक गव्हर्मेंट कितले प्रोएक्टीव आसा हेजे वयल्यान दिश्टी पडूंक येता की ऑर्डर जाता, अवॉर्ड नोटिफाय जाता आनी आमचें गोवा गव्हर्मेंट इज मम. जर तुजें मन साफ आशिल्लें, जर तुवें वेवस्थीत काम केल्लें आशिल्लें जाल्यार तूं व्हायट पेपर काडटलो आशिल्लो. आनी वीच इज अ नीड ऑफ अवर. गोंयकारांक कळूंक जाय आमच्या ह्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान आतां पर्यंत म्हादय वाचोवपाक लागून कितें प्रयत्न केले. आनी हें जर पळयलें आनी जो सिक्वेन्स पळयलो जाल्यार असो लक्षान येता की आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान कांयच प्रयत्न केल्ले ना. आवय परस मोठी म्हादय माय म्हणपी मुख्यमंत्र्यान
म्हादय मायक विकली अशें आमी म्हणटा. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट म्हादय न्हंयचो विशय घेवन गोंयभर गोंय सरकाराच्या विरोधांत प्रचार करतले अशेंय हृदयनाथ शिरोडकारान जाहीर केलां. म्हादय न्हंयचें आंदोलन खर करपा खातीर लोकांनी आतां भायर सरपाची गरज आसा. गोंयकार वोगी रावले जाल्यार मात कांय वर्सांनी गोंयकारांक पिवपा खातीर उदक मेळचें ना. भाजप युवा मोर्चानय आतां आमचे बरोबर रस्त्यार देंवचे असो उलो प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट संघटनेन मारला. आनी हें सगळें जर पळयलें जाल्यार गोंयकार फुडल्या 10 वर्सांत जे आसा गोंयांत उदक आसपाना, डेजर्ट एरिया म्हणून डिक्लेअर करची पडटली गोंयांक. आनी गोंयान हे सगळे बाकी जनावरां सोडून उंट हाडून दवरचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. सो ताका लागून हांव गोंयकारांक विनंती करता की आतां तरी उठा. आमी इतले दीस म्हयनोभर तुमचे कडेन गोंयकारा कडेन गेले, रन फॉर म्हादयच्या माध्यमांतल्यान आमी खूब लोकांक मेळ्ळे आनी प्रत्येकान आमकां म्हटलें की म्हादय आनी तुमचो इशू जो आसा तो पॉलिटिकल इशू आसा. आजुनूय जर तुमकां हो पॉलिटिकल इशू दिसता आसत जाल्यार उदक हें सोंपतकीरूच तुमकां कळटलें. आमी फक्त तुमचे कडेन विनंती करूं शकता की आतां तरी भायर सरा, आतां तरी जागे जाया आनी म्हादय वाचोवपाक तुमी सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. आनी लास्ट हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां परत एकदां, आमी असो डिसिजन घेतलेलो आसा की जें सरकार आतां स्टेटीन आसा, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, तें 22 तारखेक इलेक्शनाक वता झेडपीच्या. आमी पर्सनली गांवां भोंवतले, आमी ठरयल्लें आसा आमी पर्सनली गांवां भोंवतले आनी लोकांक सांगतले की फटींग लोकांक मतां मारनाकात म्हणून. आतां तुमी आमकां पॉलिटिकल म्हणा नाल्यार कितें म्हणा, पूण ज्या लोकांनी म्हादयचो घात केलो त्या लोकांचो आतां गोंयकारांनी घात करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. म्हणून आमी भोंवतले, लोकांक हें सगळें दाखयतलें जें तुमकां आज दाखयलां आनी लोकांक आव्हान करतले की फटींग लोकांक तुमी निवडून हाडूं नाका. कोर्टा पर्यंत तूं बऱ्या पद्दतीन केस मागल्यार कोर्ट तुका ऑर्डर दिता न्ही. हांगा तूं केस मांडपाचें सोड, तूं थंय ऑब्जेक्टूच करना. आमचो इशू तो आसा, तूं ऑब्जेक्टूच करना. आनी तूं ऑब्जेक्ट केन्ना करतलो जेन्ना हांगचो मनीस तुका सांगतलो ऑब्जेक्ट कर म्हणून. हांगचें सरकार तुका सांगतलें ऑब्जेक्ट कर म्हणून. आनी हांगचें सरकार केन्ना कशें सांगतलें? आमी पयलीं पासून म्हणटा गेंड्या खातीचें सरकार बेश्टेंच म्हणना. इल्लेशे लोक भायर सरले म्हणून जायना. लोकांनी मोठ्या संख्येन भायर सरूंक जाय आनी खंयच्या ना खंयच्या इलेक्शनाक धडो शिकोवंक जाय. आनी तें आतां धडो शिकोवपाचो टायम जो आयिल्लो आसा तो झेडपी इलेक्शनाक आयिल्लो आसा. लोकांनी विचार करून मतां मारूंक जाय आनी तो कितें विचार आसतलो पळय तो गांवां वचून आमी सांगतले लोकांक. आनी एक विनंती, आमचे युवा मोर्चा जो आसा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, तांचे कडेन कळकळीची विनंती करता की म्हाज्याच बरोबर डिबेट करतना ताणें सांगिल्लें एका चॅनलाचेर की गरज पडल्यार आमी रस्त्यार देंवतले म्हणून. आनी हांवें ताका सांगिल्लें की तूं रस्त्यार देंवल्यार हांव तुज्या बरोबर येता म्हणून. हांव ताका अपील करता की आतां तर रस्त्यार देंव, टायम येयल्लो आसा आनी हांव येता तुज्या बरोबर रस्त्यार देंवपाक लागून. सो प्लीज कम आउट, पॉलिटिकल एफिलिएशन्स कुशीन दवरा आनी गोंय वाचोया.